क्रिस्तांत हाय म्हज्या मोगाच्यानू देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. ल्हान भुरग्यांक आमी खेळ घेता. भुरगीं तीं तांकां खेळूच पुरो. आवय बापूय चिंतात खेळ मेळटूच सुसेगाद जातली, घरांत मुस्ती उणी जातली. हे फकत तितलोच वेळ. रोखडीच तीं घर माथ्यार घेतात. ल्हान भुरग्यांक दिलोल्यो खेळाच्यो वस्तू रोखड्योच पोरण्यो जातात. तांच्या दोळ्यांक वडिलांच्या हातांतल्यो वस्तू दिसतात. अशें तांकां मेळटा त्या वस्तूंक भुरगीं चपको मारतात. ह्या वेळार वडिलांचें काम वाडटा. तीं जागृत रावनात जाल्यार भुरगीं तांकांच दूख पावयतात वो भांगारा सारक्यो वस्तू फोडून मोडून चुरो कोत्तात. हो भुरग्यापणावेलो गूण आमी मरो पासून आमच्या आंगान उरता. मनशाची आशा रोखडीच भागोना. झाडा मुळांत मागणें करता तो एकलोच देवाचो मनीस 4 वस्तूंनी समाधानाचें जिवीत जियेता. पूण तुका आनी म्हाका आमकां सगल्यांक कितलेंय दिल्यार पावना. मनशाक गरम दिल्यार तो थंड सोदता. थंड करून दिलें जाल्यार हुनहुनीत खावंक आशेता. करतलोय तरी कितें? म्हजें तोंड रितें, खावूं कितें? इस्रायल पोरजा इजिप्तांत आसतना गुलामाच्या जिविताक विटेलोली. ती देवाचेर शीण करताली. तांची बोबाट देवा कडेन पावली. देव तांकां मोजेसाच्या प्रवाद्याच्या फुडाऱ्या खाल सुटका दिता. हीच इस्रायल पोरजा दूद आनी मोव व्हांवतेल्या जाग्यार वेताना वाटेर ओसवोत जाता. पाशयेंस काबार जावन देवाचेर आनी मोजेसाचेर आड उलोवंक लागता. कित्याक तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली? हांगा हुंडो ना, पोटभर जेवण ना. तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. कितलो ओस्कोत मनशाचो उगडास. मनीस रोखडोच विसोत्ता, बेईमान जाता, नेगार वेता. ह्या वेळार भिरांकूळ सोरोप चाबोन इस्रायल पोरजेक मरण मेळटा. कोरेजमाच्या काळांत आमी आसाव. बरें मनांत हाडुया. आमच्या देवाच्या मनशांचें बरें उलोवया. तांकां आनी आमच्या शेजाऱ्याक बरें करुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी जिविताची वाट चलोवंक म्हाका शिकय. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.